सुरवातेक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक 826. सगळीं आमी एकठांय जावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज आमी पास्काचो दुसरो आयतार मनयता. जेजूच्या मरना उपरांत शिसांची काळजां मनां घुसपा गोंदळांत आसलीं. जुदेवाचे भिरांतीन दारां बंद करून ते आसले. पुनर्जीवन जालोलो जेजू ते भियेल्लोले शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांकां शांती दिली. हाका लागून हो विशय आमी घेतला, शांती तुमकां. आयज जेन्ना आमी देवी काकलुतीचो आयतार संबरमता तेन्ना शिसांक फावो जाल्ली शांती म्हणल्यार पुनर्जीवन जाल्ले जेजून दिलोले पयले देवी काकलुतीचे देणें. हेंच देणें आमकां ताचे दर एका पाटलावदाराक जेजू फावो करता. ह्या वरवीं दुसऱ्याच्या गरजांक पावूंक ही शांती वेतातूय विस्तारूंक आपयता. तर हे मिसा भेटेर वांटो घेतना देवी काकुतीची रूच आमी घेवंक आनी तिची दुसऱ्यांक दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आजचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनाचे दोन तोंडानूच सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे पासत भगिवन सदांच सांकवार मारे सगळ्यांक दोदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों.
प्रार्थुया. सो मी मागता आपलो वाढदीस समारंभात मारिया सिमोइस, अल्बेन डिसूजा, जेनिफर मस्करनेस आणि फेरिटा डिसूजा तांचे खातीर देवान तांचे कित आशिर्वाद करूंक आनी सगळ्या दिण्यान कृपेन तांकां भरूंक तांचे पासत हे भेटेंत आमी मागता. सासणाच्या काकलूत सरा देवा, वर्सान वर्स पास्काचे परबे वरवीं तुजे परजेचो भावात तुजी वखर थाय. आमकां तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें कसल्याय नाणान आमी नितळ जाल्या कोणा आत्म्यान वरवीं आमकां नवो जीव मेळ्ळा आनी कोणाच्या रोगतान आमची सोडवण जाल्या. ह्या विचाराची फावती सजमणी आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सवी पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी रात चलिता देवा ससनाच्या ससनाक. धर्मदुताच्या एतेसा वेले वाचप. पोरजेमध्ये धर्मदुतांनी खूब खुनां आनी अजपां केल्लीं. ताचे एक मत जावन ती सगळीं सालमोनाच्या दारवट्याची एकठांय जातालीं. लोक तांकां वाखाणटालो पूण कोणूच तांकां जमूंक फुडें सरनासलो. सोम्याचेर विस्वास ठेवतल्या दादले आनी बायलांची संख्या इतली वाडोवन वेताली की पेद्रू वेताना ताची सावली पूण तांचे पोडच्याक आनी आपआपल्या पिडेंतली बरी जावच्याक लोक पिडोवंतांक चौकांचेर वरो आनी काटींचेर आनी आंथरुणाचेर दवरी. जेरुजाल्याच्या लागशिल्ल्या शारांतलो लोक जोम्यांनी येतालो आनी आपणा बरोबर पिडोवंताक आनी मेले ओतमे बसलोल्यांक हाडटालो आनी ती सगळीं बरी जातालीं. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. सगळीं म्हणुयात. इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणचें ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यान म्हणचें ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. जबाब. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो ताचो जालो कोणच्या संदीचो फातर. हे सर्वेस्परानूच घडून हाडला. ते पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जबाब. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव तो आमचो उजवाड. जबाब. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव जुवांव तुमचो भाव आनी जेजूच्या एकवटान तुमच्या कश्टा दुखांनी तशेंच तुमचे राजवटकेन आनी सोंसणिकायेन तुमचो बागेली. देवाचें उतर हांवें परगटलें आनी जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिली. देखून पाटमोस नांवाच्या जुव्यार हांव आसलो. सोमयाच्या दिसा ओतम्याचो भार म्हजेर आयलो आनी तुतुरेचो कसो एक मोठो तालो हांवें आयकलो. तो म्हजे फाटल्यान अशें म्हणटालो, तूं पोलेताय ते पुस्तकार बरय. म्हजे लागीं कोण उलयता काय म्हूण पळोवंक हांव वळ्ळो. तेन्ना भांगराच्यो 7 दिवल्यो हांवें पळयल्यो आनी त्या दिवल्या मदें
मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो हांवें पळयलो. तो पांया पर्यान लांब एक आंगोस्त्र न्हेसलोलो आनी ताच्या हड्ड्याक एक भांगराचो पट्टो बांदलोलो. हांवें ताका पळयलो तेन्ना एक मोडे कशें ताच्या पांयाशी पडलो. ताणें म्हाका आपलो उजवो हात लायलो आनी म्हणलें, भियो नाका, हांव तो पयलो आनी निमाणो, हांव तो जिवो आसा तो. हांव मेलोलो पूण आतां हांव जिवो आसा सदांच सर्वदा. मन्नाच्या आनी पातालाच्या चावया मदें आदीन आसात. देखून तूं पळयताय तितलें जावं, आतां घडटा तें जावं, फुडाराक घडटलें तें बरोवन दवर. देवाचें उतरें. उद्गार. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. जवाबां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमरले आसले. थंयची दारां जिदेवाचे भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हे म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली क्रूस दाखयली. सुम्याक पळोवन शीस खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयता. अशें उलोवन ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात ती तांकां बक्षतली. जांची पातकां तुमी बक्षिना जशात ती तांकां बक्षुची ना. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो चवळो म्हणलेलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सुम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें किड्याची कुणां पळयल्या शिवाय आनी किड्याचे स्वातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायत जाल्यार हांव सत मनशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आयले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदीं उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरिनाका पूण बाबात दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो कुणां जेजून शिसां उजेर केलेल्यो आनी त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हळ्यार अभिशेक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये.
आनी तुका क्रिस्त प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज जशें आमी आयकलां दैवीक काकलुतीचो आयतार आमी पाळटा आनी दैवीक काकलूत कितें आमकां करूंक उलो करता काय ऑक्टोबराचे 6 तारखेर 2006 ह्या वर्साक ही घडणी घडलेली. आमिश स्कूल निकेल मायन्स हांगासर पेनिसिल्व्हिया थंय एका इस्कॉलान ह्या इस्कॉलान एकटो मनीस आर्म घेवन भितर सरलो, आर्म्ड पर्सन. आनी थंय भितर सरून ताणें खंय जे भुरगीं आसलीं तांकां सुमार 10 जाण चेडवां भुरग्यांक ब्लॅकबोर्डा सामकार खंय उबी केली आनी धडाधड तो खंय आपल्यो आर्माच्यो असतातल्यो गुळयो सोडून तांचेर खंय ताणें मारली आनी मारले उपरांत शेवटी खंय ताणें आर्म पोथिले आनीक आपणाकूय तातूंत मारून उडयलो. बाबा जायतें दूख ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्यांक तातूंत खंय 5 भुरगीं मरून गेल्लीं. सगलो रक्ताचो व्हाळ त्या जाग्यार विचारलो. बाबा सगळे दिसान सगळें इन्वेस्टिगेशन केल्या उपरांत ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायन तांणी ह्या भुरग्यांकूय ह्या रक्ताच्या उबारून खंय तांणी घरा व्हेली. खूब दूख तांच्या काळजाक एक बालक असो तांच्या काळजाक रमलो, कित्याक ल्हान सुपली भुरगीं तांची असल्या निश्ठूर मरणान तांकां गिरासलेली. आनी भुरग्यांक घेवन घरा भितर ताणें खंय तांचे सगळे जे आंगावले आसले जे रगतान भरलेले ते काडून तांची कूड नितळ करून खंय बसयली. आनी जायतो वेळ फामिली सांगता सगळीं तांकां भेट घाली तेन्ना फामिली सांगता सगळ्यांनी एके भाशेन तांचें दूख काळजांतले परगटले. आनी केले उपरांत ही सगळीं खंय एकठांय जाली आनीक ह्या मनशाच्या घराशी गेली, घरा लागीं गेली. जाणें ह्या भुरग्यांक मारलेली ह्या मनशाच्या घरा अशी खंय ती गेली आनी थंय वचून ताचे घरकान्नीक खंय ताणें भेट केली. घरकान्नीक भेट केल्या उपरांत तांणी खंय तिका सांगलें, पळय आमी तुज्या घरकाराक बक्षिता, ताका आमी बक्षणी दिलां. आनीक हें सांगले उपरांत तिका खंय फावो ती बुजवून दिली, कित्याक तिचो घरकार सोंपून गेल्लो. तिका फावो ती बसोवन दिल्या उपरांत आनी आपल्या काळजांतले बक्षणी ताका फावले उपरांत थंय सरली खंय ती भायर सरली. बाबा ही घडणी एके भाशेन ही कथा बरयतना अवरपी ही शेवटाची उतरां हे भाशेन बरोवन सांगता. They buried their anger before they buried their children. ताच्या काळजान जो राग एके भाशेन उत्पन्न जाल्लो, जो राग एके भाशेन काळजान शिजतालो, तो ताणी एके भाशेन पुरयलो तांच्या भुरग्यांक पुरोवच्या आदी आनी तांच्या बक्षणांतल्यान एके भाशेन ताणी दाखोवन केलें. अभिनय दैवीक काकलूत हेच कितें आमकां दाखोवन करता. आयच्या तिनूय वाचपांनी आमी नदर मारुया. आयच्या तिनूय वाचपान हे दैवीक काकलुतीचे वतेपण आमच्या दोळ्या मुखार दाखोवन जाता. आयच्या पयले वाचपान दोनदुदाच्या इतिहासाच्या वाचपान थंय आमकां कशे तरेन
पुनशिवन जाल्लो जेजू आपल्या वेचून काडलेल्या शिता वरवीं तांच्या प्रवचनान तशेंच तांच्या वावरांतल्यान पिडेवंतांक ही पिडेवंता सवयीक दया दाखयता तांकां एक भाशेन पेकोणी फावो करता आनी देवीक काकलुतीचें बरेपण तांकां उगडापी करता. जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां कशे तरेन देव ह्या लागीं उलयता आनीक ताका ह्या पात्मस सुयार आसतना ताणें एके भाशेन हो कितें संदेश दिवंक भाशेन उगडापी करता आनी कसलो संदेश तातूंतल्यान आमकां मेळटा काय जे क्रिस्ती परजा एके भाशेन जे कश्टतरी क्रिस्ती परजा आसा तांच्या जिवितान एके भाशेन भिरांक पयस करून भावार्थान सगळ्या गणितांक फुडो करूंक एके भाशेन शिकयता. जे फुडाराचे जे हुस्के आमच्या काळजांनी आसात फुडाराचो हुस्को एके भाशेन धरून आमची येता तेन्ना बरवशान ह्या फुडाराक आमी फुडो करूंक आनी देवाचेर पातयेवन जिविताचेर पावलां मारूंक तो शिकयता. आवयनो देवीक काकलुतीचें बरेपण हे भाशेन जिवितान करूंक तांकां उगडापी करता. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत जेजून जो संतान संस्कार स्थापलो हे देणे देवीक काकलुतीचे म्हणजे बोगसणेचे देणे आपल्या शिसांक ताणें फावो केले ते आमकां दाखोवन करता आनी तो तांकां सगळ्याक पाठयता आनी एके भाशेन संवसारांक पातक्यांक बोगसणी दिवन तांकां नवे जिवितान ते लडूंक हे देवीक काकलुतीचें बरेपण ताचो मोग उगडाप करूंक तांकां पाठयता. बाबूनो हेच तेपण भाशेन तमसाक ताणें भावार्थ आपल्या जिवितान आपणावंक आनी जिवंक जेजू ताका वाट दाखयता आनी हे ताणें बोल्या उपरांत होच भावार्थ उद्गारलेलो आमी आयकला म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा. बाबूनो देवीक काकलूत आमकां एके भाशेन आमच्या जिवितान जायते बरेपण काडटा. हे काकलुतींतल्यान देव आपलो मोग आमकां दर गणितान जायते भासांनी उगडापी करता. अभिननो हो मोग अनुभवून आमी आमच्या जिवितांतल्यान एके भाशेन ह्या मोगाचें वर्तेपण आमी दाखोवन करची गरज. पयले सुवातेर पिडेवंता सवे आमचो किरीत हुस्को आमी दाखोवया. जी पिडेंत कश्ट जातात जांकां एके भाशेन जे पिडेंत गंभीर पिडेंत आसात तांचे सवे आमचो किरीत हुस्को आनी मोग आमी दाखोवया. बाबूनो हे वरवीं आमी देवाचे काकलुतीचें वर्तेपण तांचे सवे आमी दाखयतल्या. दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितांतल्यान आमी एके भाशेन घडये जायती आमी हे देवीक काकलुतीची भक्ती करता. घडये डिवायन मर्सी हो तेस हे रोजार हे मागणी आमी करता. बाबूनो हे डिवायन मर्सी हे चित्र आमच्या दोळे मुखार दवरुया. ह्या चित्रांत एके भाशेन आमकां हो देवाचो मोग उगडापो केल्लो आमकां दाखोवन जाता. जेजूच्या काळजांतल्यान हे दोन किरणां एके भाशेन व्हांवतात आनी कितें उगडापी करता काय ही तांबडे आनी धवे एके भाशेन जेजून जे आमचे पासत रगत वारयले आनी ह्या रगतांतल्यान आमकां नवें जिवीत दिलें तें आमकां दाखयता. जाल्यार धवे आसा ते आमकां जेजून नव्या संस्कारांतल्यान आमकां जेके भाशेन बुडून काडल्यान आनी आमकां नवें जिवीत आमकां फावो केलां हे आमकां दाखोवन करता. जे पवित्र स्नाना वरवीं हें देणें आमकां फावो जाला. बाबूनो हे काकलुतीचेर नदर मारतना आमी हे भक्तींतल्यान वाडटना दर दिसा आमच्या जिवितान हो मोग जेजूचो अनुभवून हे मोगाचे गवाय जावंक वावरुया. तिसरे सुवातेर देवीक काकलुतीचो थेवो जशें आमी आयकला जेजून आपल्या शिसांक दिलो. हो थेवो आमकां जण एकल्या खातीर जेजून दिला. आमी जेन्ना चुकता तेन्ना आमी जेन्ना एके भाशेन देवीक बोगसणेचे जाता तेन्ना देवाचे बोगसणे ह्या संस्कारांतल्यान ह्या संतान संस्कारांतल्यान आमी घेवन नवे जिविताची पावलां आमी मारूंक वावरुया. आनी वरवीं आमच्या जिवितान हे देवीक बोगसणे अनुभवून आमी दुसऱ्या सवे बोगसणे दितले जावया. हेंच करूंक आमकां किरीत करपा लाभय म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया.
सगळीं आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो जोडकलाचो बाबात सगळीं आमी सांगातान आनी एका स्थळ्यान उचारुया. सन्मानता देवाक, सर पदवीदार बापाक, सगळ्या पृथ्वीच्या रचणाराक, जेजू क्रिस्ता ताचे ग्रेस पिताक आमच्या सगळ्यांक पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळून अंगवार बळीदान जल्मलो पांच प्रदकाल आनी पोस्त दुसरे बल्यामध्ये देवलो तिसरे सामलो जिवन जालो सगळ्यात चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उसाक बसला पितांची वेंबराची मनसुरी करून येतलो सन्मानता पवित्र आत्म्या दरेक पवित्र भक्तांचो एक थार पातकाचे लोक सुनी रुचेचे अर्पण सासणाची जिवीत आमेन. आनीच बाबाताने वेळार आमच्या जोडकल्याची गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेब फ्रांसिस्कान पाद्रीनी आनी मोतवाशांनी जेजूचे नीस संबंदान वाडोवन देवाचो मोग आनी काकूट आपले पोजेक तांणी दिवंक बापाचो आदार मागुया. सरकारी वडिलांनी आनी खास तरेन गोंयांत आमकां फावो जालोल्या नव्या सरकारान संविधानां दिल्लो हक आनी अधिकार आपले पोरजेक दिवंक आनी जाती खाती आनी धर्माचो भेदभाव करिनासतना सगल्यांची एका मनान सेवा करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मिसाचे भेटेन तशेंच संदनाच्या संस्कारान वांटो घेयनासतना पातकां जिवंक सोदतल्यांचेर पवित्र आत्मो ताच्या मनार उजवाड घालूंक देवाचे काकुतीचो अनुभव तांकां फावो जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेकाक समजून जिवंक आनी हे वरवीं मोगाचे शांतीचे आनी बोगसोण्याचे वातावरण दिश्टी पडूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. बोदार बापा आमची करीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो अंक C22 माफी मागता शांती दिता. Shanti
म्हज्या भयणी बाबाने आमचे बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या महिमेवंत बापा, आमचे खातीर मेल्ल्यान पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पदाचे बलिदान आमी तुका भक्तीन समर्पिता. जशें आमी ताच्या आतां पांयां कळवळाचे महिमेवंत गाय ह्या बलिदानांत भावार्थान आनी दिनवाशी काळजान वंदीत हांव, अशें तुयी तेच गाय मोयपासान पळय आनी आमच्या सोडवणदाराची ओळख आमच्या गांवच्या आनी पृथ्वीच्या समेस मनशांक पावय. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. ओ कायदो निधीस्वर आमच्या सोनिकल्याच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कितें आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. सासणाच्या जिविताक जल्मल्ली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबात्यांक उगडलीं दारां सर्गीची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुखवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्परीच्या बंजात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचे हे रगत. पातकाचे बक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारो तेली. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawa tazo pergotunya Sosia Jesu ami bauta kata ani ekasit nepieta Ite bauti tu boy boy Yesu ami tu
poron porgota. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उदगास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगो चेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेर आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमस्स धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकृत कर. तांकां तुजे इश्टा गुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पुरसुरीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेन जुजे तिचे पोती बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेळ पदवासो बागेन दांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळीत कमान वल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात हा तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवीदार बापा सर्व दोनारी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. तुझे रास आमकां यो तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपट्टो रास आनी आमी आमची चुकल्या मोक्षिता तशी आमची बदकां भोगोस आनी आमकां दायणीक पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरोवचें नोंदरेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. म्हज्या बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो
कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शिवंक येताना आमी गायन करुया. गायनाचो आंग D4 आशेता काळीज मोजे. Swati
प्रार्थूया. कोलवड्या बापा, काल त्या डेव्हलपमेंटाक तुझ्या भोव मोगाळ पुताक निश्चुरायन आमी कुसार मारलो, पूण ताणें मोगान आपणाक मारूंक दिलो आनी देखून तुवें ताका मोहिमेन पुनर्जीवन केलोय. मरोपर्यंत ताणें दाखयल्ल्या मोगाचो योद्न आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी ताच्या बरोबर आमकांय मोगाची जिवी बोली कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसया. आजची मिसावाची मांडवळ केल्या सेंट अँथनी समुदाय तांकां आमचे दिनवास. येता त्या शेनवाराक मिस करूंक मादर तेरेसा समुदाय आनी आयताराक SFX समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 30,07,550 रुपया. ह्या सुमारान डोनेशन दिवन कितें आदार केला. एका बऱ्या मागप्यान 5,000 आनीक एक बऱ्या मागप्यान 10,000 आनीक एक बरें मागपी 5,000. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर किरीत आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. बुधवारा दीस मीस सांजचे आसतली 5 वाजता. सकाळी मीस आसचेना. सातडच्या दिसांनी जी मिसार वाचपाक करूंक सोदतात तांणी आदी फुडेंच येवन तुमची तयारी करची. नोवेनाची मिसां कोणाक भेटूंक जाय जाल्यार तांणी सोमार आनी मंगळार फुड्यान येवन ती बरोवची. अठ्ठावीस तारखेर ब्रेस्तारा दीस माडीचेर आशिर्वाद मिस जाल्या उपरांत सकाळचे मीस सदां मीस जाल्या उपरांत आमी माडीचेर आशिर्वाद घालतल्या. 29 तारखेंतल्यान आमची नोवेना सुरू जाता. शुक्रार दिसतान सांजे 5:45 वाजता 5:45 रोजरी ते सुरू जातलो आनी उपरांत मागीर मिसाची भेट. शुक्रारा दीस 29 तारखेर मांडावळ करूंक बाटीर समुदाय. शेनवारा दीस विठ्ठलदास मायदे दिवस आनी सांत लॉरेन्स समुदाय. आयतारा दीस चोपडे समुदाय. मिसाची डायरी आमची नवी आयिल्ली आसा. वर्साची मिसां हे तुमचे डेथ एनिवर्सरी मासेस तशीच स्पेशल बर्थडेज आनीक स्पेशल एनिवर्सरी आदी फुडेंच तुमच्यो बरोवच्यो. हे दुसरी मिसां फकत 1 म्हयनो आदींच आमी घेतल्या. कॉन्फ्ररान अनाउन्समेंट करूंक मागला. कॉन्फ्रराचो हिशोब आनी ऑफिसान हाडून दवरला. तो कोणाक पळोवंक जाय जाल्यार ऑफिस टायमार येवन तुमी पळोवचो. 3 दीस तो आसतलो. जी कोण साल्वीन वांटो घेवंक सोदतात भुरगीं जी एंजल सांगूंक सोदतात तांणी तुमची नांवां फाल्यां सकाळीं ऑफिसांत येवन दिवची. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन करुया. गायनाचो अंक F21 संवसारांत वचूंक जाय.
Krishna